प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विसवोर वोड 28 ते 30 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 28 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सगळीं तुमी कोश करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी लांबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजे जू घेवंक सोंपें आनी होलू म्हजें ओजें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन आमच्यान देवाक मानवलेलें जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. बाबणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता आमच्यान दोन भाशेचें जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. एक जें मनीस जियेता संवसाराचें आनी दुसरें म्हणल्यार जें देवाक मानवलेलें आसा तें. आनी जेजू आमकां म्हणटा आमी जेन्ना हें देवाक मानवलेलें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, आमकां खोशी आसा जाल्यार आमी ताजे कडेन येवपाक गरजेचें. म्हणटच आमी बाबणीनो जेजू कडेन कशे भाशेन येता, कशे भाशेन आमच्यान जेजू कडेन वचूंक जाता. कित्याक आमी जेजू कडेन वेता? कित्याक जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, म्हणजे आमी एक देवाक मानवलेलें जिवीत आमी चिंता जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. म्हणटच जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो आतां ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलनात. लोक ताचेर आड येता, म्हणटच लोक ताका दुमाळो हाडटा, त्रास करता, आळान दवरता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, त्या वेळार जेन्ना तुमकां लोक दुमालो दिता, त्रास करता, तुमकां नाकारता, तुमी म्हजेशी येयात. आनी जेन्ना म्हजेशी येयात हांव तुमकां म्हजें उतर दितलों, हांव तुमकां म्हजें ओजें दितलों. आनी आयज बाबणीनो ह्या 29 ओडीन जेजू कितें म्हणटा? म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. म्हणटच बाबणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता आमकां समाधान जाय, आमकां शांती जाय. पूण कितें जाता जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, लोक आमचेर आड येता, आमकां दुखयता, आमचेर आड उलयता, आमकां दुमाळो हाडटा, आमकां नाकारता, आमच्या मनाक शांती मेळना. आमी एकदम म्हणजे आमी त्रासान पडटा. आमी चिंता कित्याक लोक आमचेर आड येता, कित्याक आमकां दुखयता. पूण जेजू म्हणटा त्या वेळार लोकां कडेन वचनाकात, तुमी म्हजेशी येयात. हांव तुमकां म्हजें ओजें दितलों, हांव तुमकां म्हजें उतर दितलों. तुमकां त्या उतरा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी खरेपणी समाधान जातलें. कित्याक बाबणीनो, जेजूचें ओजें म्हणल्यार तें जावन आसा ताचें उतर. म्हणून जो कोण जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेजू आतां जो एक ल्हानवीक काळजाचो, जेजू एक दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो, तो आमकां समाधान करता. आनी बाबणीनो, आमी आयज जेन्ना देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, तेन्ना तें उतर आमी पाळटा, आतां कितें जाता? आमच्या मनाक आमकां शांती मेळटा, आमच्या आत्म्यांक आमकां शांती मेळटा. इसायास प्रवादी 26:3 म्हणटा, तुमी म्हणटा, जो कोण आपलें मन देवाच्या उतराचेर दवरता, देव ताका समाधान करता, देव ताका शांती दिता. तर आज बाबणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता खूब फाटी आमकां त्रास भोगचे पडटा जेजू पासत. कित्याक जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलचो ना. तो ह्या संवसाराच्या रितीचेर आड वेतलो आनी तेन्ना लोक आमकां खरे भाशेन मानून घेवचो ना. पूण त्या वेळार आमी जेजू कडेन येवपाक, ताचें उतर आमी आयकोन त्या उतराचेर नियाळ करून त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक एकदम गरजेचें. म्हणटच बाबणीनो, जेन्ना आमचें मन समाधान जाता, म्हणजे आमकां आमच्या मनाक शांती मेळटा, आमचो आत्मो खरेपणी शांती भरीत आसता, तेन्ना बाबणीनो सगळें देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत व्हांवता. जेन्ना आमी एका बाथरुमान वेता, आमी टॅप उक्तें करता, तेन्ना उदक व्हांवता. टॅप बंद दवरीत जाल्यार कांयच येना.
तेच भाशेन जेन्ना आमचें मन शांतीन रावता सगळें बरें पण देवाचें आमच्या जिवितान व्हांवता. तर आयज बाबून खरे भाशेन आमी जेजू कडेन या, ताच्या उतरा प्रमाणे चलया, आमचें मन सदां शांती बरी दवरया, आमी समाधान रावया जेजूच्या उतरान. आनी तेन्ना जेजून आमकां कुर्सार सोगलें केलां, तेन्ना तो आपलो प्राण सोडला कुर्सार आनी तो आमचे बसत मेला. हें ताणें सगळें सोंपल्लां, ताजो फायदो आमकां मेळपाक आयज सावन आमी आमचें मन, आमचें आख्खें जिवीत, आमचो आत्मो समाधान करया जेजू कडेन येवन आनी हें खरें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.